भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय म्हाका दिसता ऑलरेडी झेडपी इलेक्शन, अलायन्स, पुजा नायकाच्या केसी भितर पुलिसेन केल्लें इन्व्हेस्टिगेशन, ह्या सगळ्या गजालींचे आमी उलयतले. आनीक पांडुरंग बाब गांवकर आसात, लौकीक बाब शिलकर आसात, जोयल बाब आफांसो आसात. आनी लौकीक हांव अलायन्सा वयल्यान सुरवात करता. फाटल्यो 4-5 दीस जाले आमी सगळे जाण बातमी मारतात की अलायन्स आज जाता, फाल्यां जाता, आज जाता, फाल्यां जाता. म्हाका अशें दिसपा लागलां की विरोधी पक्षांक तुगेली अलायन्स जाय काय ना हाजेर व्हडलो दुबाव आसा. ते तोंडान जाय म्हणटात, पण तांची जर एक्शन्स पळयल्यो जाल्यार तांकां अलायन्स जाय अशें खंयच दिसना. अशें म्हाका दुबाव मारपा लागला की लोकांक तुगेली अलायन्स जाय अशें दिसता, पण विरोधी पक्षांक तुगे दिसत ना म्हूण अलायन्स जाय अशी. ते एकमेकाचे फार मारतात, कोण एकमेकाचे बाण मारता, कोण एकमेकाच्या पांयाक पांय घालून एकमेकाक उडयता. हें अशेंच चालू आहा. सो ही जर परिस्थिती पळयली, फायनल तूं गोंयकारां सांग, हे अलायन्स म्हणटा ताजें कितें उरलां? जे पद्दतीन स्टेटमेंट्स येयले सगळे तिनूय पार्टी कडल्यान, तिनूय एलायजे आसपाक जाय. म्हाका दिसना इतलें उलोवन मागीर अलायन्स कोणाचें जावंक शकता अशें. पण अजून ते म्हणटा अजून तशें कांय जाल्लें ना. मिटींग आहा, मिटींग चालू आहा म्हणटा. मिटींग आमी खूब दीस जाले आयकता, पण लास्टाक विजयान सुद्दां मदीं एकदां सांगलें की एक मिटींग जॉयन जाल्ली, मागीर कांय जॉयन अशी मिटींग जावना. आरजीक विचारल्यार सांगता ते तेंच्यो काँग्रेसीन लीड घेवपाक जाय, तेंच्यांनी मिटींग करपाक जाय, अजून कांय आमकां आपोवना. आयज काँग्रेसीचे अमित पाटकर सांगता आमी कितें तरी प्रपोजल धाडलेले वा कितें तरी धाडलेलें तेंकां तेजें कांय रिटर्न येवना म्हणून. सो एकामेकाचें घालप चडला. पण जेन्ना नॉमिनेशन फायलींग चालू आहा आनी 4 दीस उरले म्हटल्यार ताच्या मदीं एक दीस हॉलिडे आहा तेका. सो अशा हितून हेंचे जर कॅन्डिडेट म्हणजे एलायन्स जायना आनी एलायन्स जाल्या उपरांत मागीर कॅन्डिडेटाचे सगळे पळोवचे पडटा, नॉमिनेशन फायलींग, मागीर तितलो कमी टायम मेळटा पळोवपाक. असल्या परिस्थितीन म्हाका दिसना कित्याक एलायन्स जातले जाल्यार ते पयलीं जावपाक जाय आसलें, बरेंच पयलीं जावपाक जाय आसलें. आनी ह्या स्टेजीचेर कॅन्डिडेट बी हेजेर डिस्कशन करूं येतालें. एलायन्स पयलीं जावपाक जाय आसलें तेंचें, ते तशें जावना. आनी आतां स्टेटमेंट येवपा लागले, आतां काँग्रेसी मदल्यानूय अशें स्टेटमेंट येवपा लागले की एक आमदार सांगता आमी अल्टन बाब उलयलो कॅमेराचेर की सांताक्रूज आमी आर्जीक सोडलेलो, मदींच काँग्रेस कशी क्लेम करपा लागले आपल्याक कळना. आपण डिस्कशन आसल्या नंतर आमी आर्जीक सोडलेलो, कारण जरी तेजें नांव सांताक्रूज आसलें, 3 पंचायती विरेशाच्यो आहा, एकूच पंचायत सांताक्रूजांतली आहा. सो त्या खातीर मॅक्झिमम वोटर्स आहा ते विरेशाक लागता, त्या खातीर तो सोडलेलो म्हणून आतां प्रेजिडेंटान आन्सर करपाक तो प्रेजिडेंटाचेर दुखून गेलो. म्हणजे काँग्रेसी भितर सुद्दां अश्यो गजाली आहा. पण BJPन आपलें लिस्ट कंप्लीट केलां. आपले सांगलेले 40 कॅन्डिडेट ते तेणी आयज 40 कॅन्डिडेट दिले. 3 MGPक सोडले. 7 जाण ते साश्टीन मेनली, साश्टीन, मागीर कोर्तालीचो एक, मागीर कुर्तरी म्हणून साश्टीनूच येयलो. हे तेंच्यांनी इंडिपेंडंटाक सपोर्ट करतले म्हटल्यार म्हणजे थंयचे लोकल तेंचे सपोर्टेड आमदार तेंचे ना जाल्यार तेंचे वेली बी सारकें तेंचो हेंच ना, बेजूच ना. सो थंयचे ते कोणाकूय सपोर्ट करतले म्हटल्यार म्हणून तेंच्यांनी लिस्ट कंप्लीट केले. तेंचे नॉमिनेशन फायलींग चालू जालें. काँग्रेसीचें अजून एकूच नॉमिनेशन येयलां, तें बी पयलें लिस्ट म्हणून तेंच्यांनी काडलें. तूं मनीषा उजगांवकारान एक नॉमिनेशन फायल केलां उजगांव गांजेच्यान. जाल्यार ही सिच्युएशन आहा. म्हणजे तेंकां कॅम्पेनिंगाकूच हरशीं 7 दीस कितले तरी दिल्या तेंच्यांनी, आनी ते 4-4, 3-3 गांव भोंवपाक जाय. तरी आसतना ओपोजिशनाची परिस्थिती म्हाका दिसना. आनी स्टेटमेंट जे येयले, विस्वासघात केलो, डीस इज चिटींग बी म्हणून जशें आरजी कडल्यान स्टेटमेंट येयले. विजय जेणी ही मातसो फुडाकार घेतलेलो, नरकासुराचे जे रातीक आमी पळयले तेणी ते फुडाकार घेतलो. मागीर युरीच्या बड्डे कडेन पर्यंत तो हातीन हात घालून वयर केल्ले. पण तेजे उपरांत म्हाका दिसता तेंचें हें कांय जावना. विजयूय आतां उलोवपाक लागलो की विजयान म्हटलें एक मिटींग आपूण आरजी वांगडा आहा, आरजीक आपणी फुडें काडलेली, मागीर तेजे उपरांत ते आपले आपूण मेळपा लागले म्हणपाक लागलो. अशें तेणी 2-3दां मुद्दम मिडिया स्टेटमेंट केल्या की आरजी आनी काँग्रेस आपले आपूण मेळपा लागले, म्हणजे आपल्याक आपूण ना तितून ते भानगडीन आतां अशें. सो असल्या सिच्युएशनान आनी जे स्टेटमेंट तिनूय पार्टी कडल्यान एकामेकाचेर येयल्या, म्हाका दिसना एलायन्स फुडें वयतले अशें. तुका दिसना हांगे एकूण जर हें पयलें एक्शन जॉयल की इलेक्शन 20 जानेवारीक म्हणून 20 डिसेंबरा अशी इलेक्शन आसा ते अशें वागनात. हे 20 जानेवारीक बी इलेक्शन आनी तांचे कडेन भरपूर टायम आसा आनी आतां ते चर्चा करतात अशें बी दिसून तुका? प्रमोद, आमी पयलीं उलयल्ले पळय, सम मंथ्स बॅक वी हॅड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एलायन्सीस. आनी तेन्ना एक
टॉपिक आयिल्लो की अलायन्स इज नॉट एन इजी जॉब गिवन द पॉलिटिकल अलायनमेंट्स कित्याक देर वूड बी serious consequences to it. There should be serious compromises where each party will have to undertake. Like, take for example now in this scenario, Congressaचे खूबशे sitting members आसा across Zilla. Means members who have allegiance to Congress. Is Congress in a position to look beyond that and give it to other parties, whether it is Goa Forward or RG? Are they, तूं आतां एक सिटींग मेंबर आसा तेका तूं सीट दिना आनी दुसऱ्यांक दितलो असो जावंक शकता? He is a sitting member there and he has got a right, first right for candidacy. Obviously. So, obviously when suppose RG is taking claim or Goa Forward is taking claim, I don't think that could be making any sense there. There can be two situations. Now, one is a reasonable claim. Whereas लौकिक मेन्शन की सांताक्रूज जरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नाव असले जिल्हा पंचायतातले 3 पंचायती विरेश बोरकाराच्यो, which is a reasonable claim from RG. Yeah. But again, the constituency as a whole is a Congress seat, no? It's a Congress seat. So is Congress ready to relinquish that and give it to RG? I mean, those are very interesting points which we have to be sorted out before the alliance goes forward. Again, now coming to another point, Congress itself is split in this scenario. Like for example, I'll tell you, in Naveli and Dawolni. Naveli तर काँग्रेसाचेच आसा. Dawolni belongs to BJP. Sizable this thing is BJP there. थिंगा भितर the Congress leadership is on one candidate, whereas the ground workers are on another candidate. So थिंगा split आसा. Again, सांकवाळ and खोर्धाली थिंगाय तशेंच आसा. सांताक्रूज तुवें सांगलेंच. अशें करून खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा वेर द लिडरशीप is on one side and the ground workers are on the other side. So तुमचे भितरूच पयलीं कसो घडून हाडटलो? That has to be sorted out first. So basically when you're talking about alliance, this is all over the place. I mean, it's not between disagreement between Congress, RG and Goa Forward. It is also to do with Congress internally. Yeah. तितून आनी एक जर पॉयंट म्हाका रेज करपाक म्हणजे अलायन्स जाता तेन्ना पयलीं अलायन्स एनावन्स जावं जाय. हय जालें आमचें. आतां सीट शेरिंगाचेर उलयता बी म्हणून हांगासर गोवा फॉरवर्डान पयलीं आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक स्टार्ट केले आनी तेणी कॅम्पेनूच स्टार्ट केली. करेक्ट. दुसरे वटेन तितले करता म्हणसर काँग्रेसीन मिटींग खंयचीच जॉयन आपोवना वा तेंच्यो जाल्ल्यो दिसना आमकां मिटींग. पण आपले आमचे लिस्ट आमी जे खंयच कोणाची क्लेम ना ते रिलीज करतले म्हणून तेणी आपले एक लिस्ट रिलीज केले आनी आयज सगळे जाले उपरांत आरजीन आपले 12 कॅन्डिडेट रिलीज केला. जशें हरशी विजयन म्हटलेले 10 आनी 30 असो फॉर्म्युला आसल्यार बरो म्हणून. पण तेणी आपले 12 कॅन्डिडेट म्हणजे तितली क्लेम आसतली म्हणजे तेणी क्लेम घातले इतले केले आसतले. सो तिगां पार्टींनी आपले आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले पण अलायन्स एनावन्स करना अशें जावपाक शकना. आणि एक गजाल म्हाका दिसता पांडुरंग व्हेरी सिंपल गजाली की इलेक्शनाक प्रॅक्टिकली 15 दीस आसतना अलायन्स जातली काय ना ही चर्चा करप आणि दुसरी वटेच्यान सत्ताधारी पक्षान अलायन्स डिक्लेअर तांची अलायन्स आसा. आमी जनरली कितें करता, जनरली आमी उलयतना सत्ताधारी पक्षाची अलायन्स आसा हें तकल्यान दवरनात. तांणी एमजी बरोबर अलायन्स करून एमजीक 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवन बाकीच्या 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी इंडिपेंडंटा सपोर्ट करतले हे डिसिजन घेवन ते इंडिपेंडंट आयडेंटिफाय करून ते कामां लागले. सो हे जे दुसरी वटेच्यान जे हो तियात्र चल्लो पळय हो तियात्राची तुगेले लोक तिकिटी विकती घेतले काय आपटुपाचो हो तियात्र? हय फार म्हणजे खूपच हे जाल्यार प्रमोद पळोवपाक गेले. आनी काँग्रेसीच्या बाबतींत जर उलोवपाचें जालें जाल्यार कॅन्डिडेट लास्ट मिनीट डिक्लेअर करप हे डेलीचे खंयची इलेक्शनां काडून जर पळयली जाल्यार काँग्रेस हो सदांच घोळ घालता लास्ट मिनीट. आतां हांगा जो घोळ जाला हो जाला अलायन्सा वयल्यान. पूण अलायन्साची मेन गजाल कितें की जश्यो चर्चा जावपाक जाय आशिल्ल्यो बसून टेबलाचेर बसून तशें उलोवपाक जाय आशिल्ले. मग विजय आसत, अमित पाटकर, युरी आसत किंवा मनोज परब, विरेश बोरकर हेंच्यांनी बसून ते फाटले कांय दीस करपाक जाय आशिल्ले. हेंचें कशें जालें जाणा तूं, विजयन कोणा तरी फोन करून सांगलें तो येतलो हांव काँग्रेसची मिटिंगेक. हे काँग्रेस मिटिंगेक आयले थंय अंजली निंबाळकर आसा, माणिकराव ठाकरे आसा, अमित पाटकरूच ना. थंय हो आरजीपी क्लेम करता की आमच्या ते मिटिंगेन ठरलें म्हणून 13 जागे दिवपाचें आमकां म्हणून. पूण थंय अमित पाटकर ना ते मिटिंगेक. सो हेंच्यो अशें ते फोन लावन मिटिंगे बी म्हणजे फाटले हेतून जे हांवें डिबेटीन उलयल्लो की पॉलिटिकल जी परिपक्वता दाखोवपाक जाय आशिल्ली, मॅच्युरिटी दाखोवपाक जाय आशिल्ली ती हे दाखोवपाक कमी पडले लिडर आमचे.
म्हणजे हे ऑपोजिशन लिडर जे आसा ते आनी त्या खातीर ही अलायन्स अशी फोनांचेर स्टेटमेंटां करून अशी अलायन्स जावं शकना जाली सुद्दां जाल्यार हेणी टिकपाचें ना हांचें म्हणजे आनी पयलींच सुरू केला आपलो विश्वासघात जालो म्हणून अजून टायम आशिल्लो वेरेज अमित पाटलान सामकें एक स्टेटमेंट केलें की आमकां अजून होप आसा आमी RGP कडेन आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन अलायन्स जातली आनी आयज मेरेन ते रावलेले आसा पूण RGP रावंक ना RGPन डायरेक्ट स्टेटमेंटां काडून मोकळे जाले ते सगळ्यांत सेफ आहा तो विजय तेणे आपले कॅन्डिडेट पयलींच जाहीर केले 4-5 जाण आनी तेंचे प्रचारूय सुरू केले आनी आतां तो काय उलयना हेंच्या बाबतीन कारण फायनली बॉल जो आशिल्लो तो काँग्रेसच्या कोर्टान आशिल्लो न्ही काँग्रेसीन ते बरें रिजॉल्व करपाक जाय आशिल्ले आनी काँग्रेसी कडेन ते जमूंक ना हे करपाक दुसरें जालें हितून की RGPन जी प्लेसीस मागल्यो त्यो 2022च्या एसेंब्ली इलेक्शनान आनी 2024च्या पार्लमेंटरी इलेक्शनान थंय काँग्रेसीक सिटूय मेळ्ळे 22 आनी जे फुडून सुटून गेले BJPन गेले फुटोन जेन्ना तेन्ना 24च्या इलेक्शनानूच ते काँग्रेसीक लीड मेळिल्ली आसा सो काँग्रेस कितें जालें आमचे MLA जिखलेले 22 सो ते प्लेसीस आमी दवरता अशी तेंची डिमांड आशिल्ली पूण जशें अलौजिकान सांगलें उदाहरणांत सांत आंध्र सारको विशय जो आसा तो सोडूं येता आशिल्लो RGPक कारण तुज्यो ते कॉन्स्टिट्युन्सी जो आसा तो ZPन सांत आंध्र विरेशा कडेन चड आनी रुडल्फा कडेन कमी सो म्हणटकूच ते सोडूं येता आशिल्लो तो एक विशय तसो वाळपय जी काँग्रेसीन सीट दिला थंय RGPक बरो आशिल्लो फाटले फावटी 22च्या इलेक्शनाक सो ती RGPक दिवता आशिल्ली जागो अश्यो कांय प्लेसीस आसात त्यो शेअर करूं येता थिवीची BJPचो MLAच आहा थंय काँग्रेस आतांचो फोटो म्हणटा तो पयलीं फुटलेलो सो BJPच्या जाग्यार थंय थिवी तो स्ट्रॉंग आशिल्लो मनोज थंय ताका थिवी दिवं येता आशिल्ली तेज्या मनशाक कोणाकूय सो हे सगळे बसोन म्युच्युअली सोडों येता आशिल्ले पूण कोणच हांगा बसलो ना जाग्यार एकूय मनीस एकूय दीस हे तिगूय जाण हेचे कडेन बसोंक ना हेंच्या फोनाचेर खबरी किंवा कोण तरी एकटो एबसेंट आसा आनी कोण येवंकूच ना ह्यो असल्यो काणयो जाल्या त्या खातीर म्हाका दिसता प्रमोद ही युती हे अलायन्स जावपाची शक्यता कमी आसा तरी सुद्दां उमेदवार फाटी घेवपा मेरेन तारीख हेंच्या कडेन आसा आनी 4-5 दीस आसा हेंच्या कडेन कितें जावं येता आनी तेंच्यानी ते करचें अशें लोकांक दिसता हय एकामेकाक ब्लेम करचे पेक्षा ही सगळ्यांत व्हडली शोकांतिका की लोकांक दिसता पंट गेले हांगेले जमून येना ही व्हडली शोकांतिका म्हणून हांवें सुरवात करतनाच म्हळें म्हाका पत्रकाराक सदांच कितें दिसता की जितलो रुलींग स्ट्रॉंग आसा पळय तितलोच एक ओपोजिशनूय स्ट्रॉंग आसता ही पत्रकाराची नॉर्मल इन्स्टिंक्ट सो म्हाका अशें दिसपा लागलें की फाटली 4-5 दीस आमी पत्रकारच दिवा स्वप्न पळोवपा लागल्या काय कितें कारण हांगे तर वेगळेच आहा हातूंतलो तर एकटोय तांची तर एकूय मिटींग जायना तरी आसतना आमी वचून तांच्या तोंडा मुखार मायक घुसयतात केन्ना तुमगेलें काय म्हण ते हांगा जाता रे चल्ल रे रावा मरे मातशें असली ते उत्तर दितात सो इज दीस अ वेट ड्रीम ऑफ जर्नलिस्ट that the alliance should happen कारण तांगे तर पयल्यार जोयल बाब कांय दिसना नंबर 1 नंबर 2 if this alliance doesn't happen whose failure is it a failure of the Congress as a principal opposition party is it a failure of Vijay Sardesai who started his campaigning beforehand or is it a failure of RGP who started shooting off their mouth before the I think proper time प्रमोद वेन यू जर्नलिस्टाचे तो उलयलो तेन्ना वेन यू टॉक अबाउट जर्नलिस्ट अशें आसता की तुमी सगळे हात धरून वयर काडून सगळ्यांक एक हें करता आतां हात वयर काडले ताणी पयलीं ताणें हात धरून वयर काडिल्ले सगळे हात वयर काडून तुमी युनिटी दाखयता आनी सगळे म्हणटा एलायन्स कशें हें करता सपनां दाखयता लोकांक आनीक एक हें दिता की मेसेज दिता वी आर युनायटेड टुगेदर हय ओके फायन द मिडिया गोज गागा ओवर इट मिडिया फोटो आमकां दोश दिनाक म्हणटा हय सो एगेन तो हेजो बर्थडे जालो तेन्ना परतून सगळे युरीच्या बर्थड्याक सगळे परतून हात धरून आनी सारखे ते भाशेन आनी देन दे एन्ना ऑन सेइंग दॅट इट इज अ गोवा एलायन्स गोवा ऑपोजिशन एलायन्स म्हणून तेणी गोवा म्हणून काडलें सो यू कॅनॉट ब्लेम जर्नलिस्ट फॉर हाऊ यू कॅन ब्लेम जर्नलिस्ट Very good. Thank you, Joel. नाउ Yes. when you are talking about failure हय प्रमोद आय फील इट्स अ कलेक्टिव्ह फेलियर म्हणल्यार हे एलायन्स तेणी सिरियसली अरे तुमी अशें हात धरून वयर काडटाले यू शूड हॅव एटलीस्ट डिस्कस द मॉडेलिटीज ऑफ युअर एलायन्स Correct. द बेजीस ऑफ युअर एलायन्स आतां पळय तेणी तो रेशो काडलो 20-10-10 कितें म्हणून रेशो काडलो विजयान द अदर डे हो म्हणटा परत मनोज म्हणटा की हो रेशो बी लागना म्हणटा विनेबिलिटी शूड काउंट या सो हें कितें नाका आसलें एक वदान बिट्रियल म्हणटा एका वदान कोण एक पार्टी अनाउन्स करता कॅन्डिडेट्स दुसरे सायडीन campaigning सुरू करता. कंप्लीट केओस यार सो वेर इज द एलायन्स खंय इट्स अ कलेक्टिव्ह फेल्युअर इट्स अ कलेक्टिव्ह फेलियर एनीवेअर डिड यू फायंड दॅट ओके एलायन्स जावपाचें जातलें अशें म्हणून केन्ना दिसला तुका नॉट अ सिंगल पार्टी वॉज लुकिंग सेन्सिबल इन दीस होल नॉट अ सिंगल पार्टी या
ताणी ते GOA म्हणून काढले लोक ते ना रे ते एब्रिविएशन उरलें फूल फॉर्म जावपा पावलें ना कळ्ळें तुका. म्हाका एक गजाल सांग, कांय जाण सगळे सोशल मिडियाचेर बी उलोवपा लागल्यात हे जे 3 पक्ष आसात पयलींच ते एकमेकाचेर तांचे सरकारा कडेन सेटिंगां म्हण आरोप करताले बरोबर. हांव एकटो म्हणटालो ही आगे बी टीम, दुसरो म्हणटालो ती तागे बी टीम आनी ते एकमेकाचे आरोप करताले. हांकां कोणें स्पॉन्सरशीप बी दिल्या अलायन्स न करपा खातीर असो आतां बोवाळ जावपा लागला. कारण पळय एक वटेच्यान लोक आहा, लोक म्हणटात की अलायन्स जाय बरोबर, पण तुमी अलायन्स करनात, कित्याक करनात? आतां हाजे जर प्रश्न विचारलो जाल्यार लॉजिकल उत्तर खंयच ना. कोण एकटो वचून पयलीं कॅम्पेनींग स्टार्ट करता, कोण दुसरो वता आनी चिटींग म्हणटा, कोण तिसरो येता आनी लायर म्हणटा. सो हांकां कोण स्पॉन्सरशीप बी दिता अलायन्स न करपा खातीर? हांसता कितें सिरियस प्रश्न मरे. हांव नको म्हणजे आरोप जावपा लागले सगळे जायना तेन्ना मेनली RGPन फेसबूक पोस्ट घालपाक स्टार्ट केले सगळे आयचे स्टेटमेंट बी येले, अमिताचे स्टेटमेंट बी येले. अल्टन उलयलो तेन्ना विरेशान म्हटलें कोण तरी सत्य उलयलो म्हणून अल्टनाक सपोर्ट करून. जाल्यार मनोजाचो एक हे स्टेटमेंट वाचता, डोंट प्ले विथ उजो, इट्स मायनिंग डील गोवा नोज इट, असले स्टेटमेंट. म्हणजे एकामेकाचे ते वयर काडपाक लायले, म्हणजे कनेक्शनां हरशीं उलयताले पळय न्हू तेजेर ते टोंड मारपाक लायले. प्रमोद पूण हांव आजून म्हणटा जस्ट की तांकां जर समज आनी 2-3 दिसांचो चड टायम जाता जाल्यार जेन्ना घेवं येता 50 ती गाडी 20 जानेवारीक ना तिच्यान सगळे फॉर्म सगळे हितून आपले कॅन्डिडेट घालपाचे आनी एकदां ठरलें की विड्रॉल मेरेन थरतले तेंचे तेन्ना ते विड्रॉ करपाचे आनी ते आपलो सेट दवरपाचो मागीर म्हणजे काँग्रेसीचे इतले दवरपाचे अशें करपाक जाता. टायम आहा तेंकां तशें करपाक. म्हणटा विड्रॉवलाच्या दिसा मेरेन अलायन्स लांबोवपा जाता. तितलो टायम जाय जाल्यार तेंकां आतां इतले दीस पावना न्हू, विड्रॉल मेरेन ते लांबो येता तेंचे. विड्रॉवल मेरेन लांबोवपा येता. पांडुरंग हांसता कित्याक म्हाका एक गजाल तुमी तो खूब कॉमिक दिसता तुका. दिस इज व्हेरी फनी. RGP काँग्रेसीचे फार मारता तुका, काँग्रेसीचो आमदार काँग्रेसीचेरूच फार मारता. विजय सरदेसाय कोणाचेर फार मारता तें अजून कळना. तो मदींच म्हणटा आय एम अ पार्ट ऑफ अलायन्स कळ्ळें तुका, पण तो म्हणटा ते तांचे ते उलयता म्हणून. सो अशें कितें तरी विचित्र चलना. बेस्ट गजाल म्हळ्यार सद्याक BJP कोणाचेरूच टिका करना. तुम्ही जर BJPची परिस्थिती पळयली, BJP कोणाचेर टिका करना, ते कोणाचे वाटे वचनात. ते म्हाका दिसता हॉलतेराचेर बसल्यात पांयार पांय घालून वॉचिंग द फ्रायडेक तांणी पॉपकॉर्न बी दवरले आसतले आनी ते बरे पॉपकॉर्न खायत तुगेले हे सगळो ड्रामा पळयता आसतले अशें दिसून तुका पांढर. केन्ना केन्ना म्हणटा पळय ते दुश्मनाची गरज नासता म्हणून आपल्या भितरच आसतात म्हणटा. हे तिनूय पार्टीचे अशें जाला की हेंच्या झगड्या भितर BJPक सामके सध्या म्हणजे कसलोच स्टेटमेंट काडची पडना, कसली कॉन्ट्रोवर्सी ना. आपले कॅन्डिडेट उबे केल्या, कॅम्पेन सुरू केल्या आनी तेंच्यांनी धरला की आपूण ह्या इलेक्शनान ZPन जशें फाटल्या फावटी केला तशें हे फावटी करतलो. तांकां आडावपाक होच ऑप्शन आशिल्लो प्रमोद की तिगांची अलायन्स जावपाची गरजेची आशिल्ली. आनी म्हाका भितर न्ही तुवें म्हटलें विजयन पयलीं कॅम्पेन सुरू, पूण विजयचो खंय म्हाका हें दिसना. कारण तेणी सगळ्या कडेन करूंक ना. तेणी आपले ठरावीक 4-5 मतदारसंघ दवरल्या आनी तितून तेणी काम सुरू केल्लें आसा. पूण ह्या सगळ्या हितून फुडाकार घेवपी एकच मनीस आशिल्लो जाका तेची पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स बरो आसा, तो विजय. सो विजयन आजून ते फुडाकार घेवन करूं येता. अशें स्टेटमेंटां काडून किंवा फोन करून जावचें ना. ते आपोवन म्हाका दिसता तो म्हणटा असो की फॉर्म फाटीं घे मेरेन चान्स आहा. तुमचो हाशावाद म्हाका खूब आवडलो की विड्रॉवलाच्या डेटी मेरेन अलायन्साची टॉक्स जावची. असो एक एक्स्ट्रीम आशावाद तुमी जो प्रकट केला तो खंय पावता तो आमी पळोवया फुडले कांय दिसांनी. प्रमोद हे पयलें न्हू एलायन्स आतां एलायन्स म्हण फक्त हे एलायन्स न्हू रुलिंगूय एलायन्सान आहा. कारण तेंकां MGP आहा, MGP आहा ती 3 सीट सोडल्या तेंच्यांनी. 16 ते विका आसो तेंच्यांनी राया, नुवें, कोलवा, वेळी हे सीट सोडले ते इंडिपेंडंटाक सपोर्ट करतले म्हणटा. मागीर तेंचे एलायन्स इंडिपेंडंट आहा, आंतोन वाज आहा तेजो कोर्ताली ताका सोडलो तेंच्यांनी. हे म्हणून एक प्रकारचे एलायन्स जाय ते घालून येता. कुर्तरी मोर ट्रिकी इट इज नॉट विथ पॉलिटिकल पार्टीज. कुर्तरी आलेक्साक सोडलो तेंच्या कुर्तरी. बाणावले म्हणून तेंचो तो 16तले ते 5 सोडले तितून येता. तेंचे एक मेगा अलायन्स तेंच्यांनी मेंटेन केला सरकार चलयता आसतना आनी मागीर हे करता आसतना MGPक बरे तरेन मॅनेज केले. 3 तेंच्यांनी पुश करून सोडले. जंय तेंकां आपल्या एलाया कडेन हें करपाचें ना म्हणजे आतां बिचोले सायडीचे जे सीट आहा पळय न्हू ते BJPन आपल्या कडेन दवरले.
जंय इंडिपेंडंट MLA हा जो आयला ताका दिनासतना आपल्या कडेन इतल्या लेवलचे तेंच्यांनी केलां आपले 40 अनावन्स केल्या MGPचे 3 अनावन्स जाले मागीर सपोर्ट करपाचे ते अनावन्स करपाचे आहा सो तेंच्यांनी सगळे गोष्टी Rather, स्टार्ट this केला is a more complicated alliance than the opposition. Opposition अशी 3 पार्टींची हांगा तांकां आपल्याले सरकारा भितर आशिल्ल्या इंडिपेंडंट्सांक सुद्दां ऑन बोर्ड घेवन आपूण वीक आसा त्या जाग्यांचे कितें करपाचें हें चिंतून MGPक थाथरावन ही अलायन्स तांणी डिक्लेअर करून तुगेले कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर करून तांगेले सुरू जालो प्रचार. नेक्स्ट विशय जो आसा तो पुजा नायकाचो. हें जें इन्व्हेस्टिगेशन आसा हांव ताका द स्कॅम दॅट वॉजंट म्हणटा तें कितें जालें तेंच कळना सो तूं कळ्ळें प्रमोद हांवें पयलीं म्हणिल्लें पळय एज लॉंग एज द पुलीस इज इन्वेस्टिगेटींग हय देर ओन पीपल इन द डिपार्टमेंट कॅन यू सिरियसली एक्सपेक्ट ट्रान्सपेरन्सी देर एक क्वेश्चन कोणाचेर येतलो द कॉमन सिटीजन ऑल्सो वील क्वेश्चन इट वेन पुलीस इज हँडलिंग investigation, whether it is crime branch, whether it is our normal police, when they are doing an investigation, can fairness be expected there? Can transparency be expected there? So, in such a case of this magnitude, I think there should have been an independent probe. Independent of the police, completely. It should be neutrality had to come here. When the police makes a statement saying that we have investigated the allegations made by Pooja Naik and we have found no substance in her allegations. End of matter. कोण पळयतलो फॉरेन्स तेणी कितें इन्वेस्टिगेशन केलां कितें प्रोवे आशिल्ले वेर दे हॅव टू वॉट लेवल दे हॅव गॉन वेदर दे हॅव रिकवर्ड द फोन वीच वॉज सोल्ड वेदर वॉट वर द रिकॉर्ड्स कॉल रिकॉर्ड्स ट्रान्झॅक्शन रिकॉर्ड्स इन दॅट फोन कांयच आमकां कोणाक खबर ना बरोबर सो वी ऑल रिलाय ऑन वन स्टेटमेंट मेड बाय द पुलीस सेइंग दॅट इन्वेस्टिगेशन हॅज एंडेड whether you like it you take it basically there is an element of doubt because the case was big it is a multi-crore no, and most importantly the case was big she named some senior government officer she named a cabinet minister so in that case ultimately the police investigating the higher ups is something that is that cannot be relied upon totally and can you expect in this scenario a police officer seriously investigating a cabinet minister given the setup in this setup can you realistically think that a police officer whatever he may be we don't live in that era where the government is going to completely clamp down unless there is a vested interest of the government itself to knock the minister out otherwise why would the police go to an extent of exposing him हे की जालें लोक कळ्ळें तुका आमकां सांगलें की कितें तरी बरें थंय तुगेली क्रिकेट मॅच ऑर्गनायज केलो म्हण आं आनी थंय वचून जर पयलीं जाल्यार सगळे कबड्डी खेळपाक लागले क्रिकेटीच्या स्टेडियमा भितर आनी लास्टाक सांगलें की तुगेली मॅच जाली ना म्हणून फायनल आउटकम कितें मॅच जालीच ना सो नक्की जालें कितें काय कळना कारण पुजाचो फर्स्ट स्टेटमेंट येयलो पळय न्हू तेजे उपरांत CMO अशे एग्रेसीव टायप आसले एका कॅबिनेटाक तेणी स्टेटमेंट केलो FIR रजिस्टर केलो आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलें म्हणून क्रायम स्टेटमेंटू आहा पूण एक्चुअली तो FIR केन्ना जावकूच ना तेंच्यांनी एक दुसरे एका प्रोविजना अंडर इनिशियल इन्क्वायरी स्टार्ट केल्ली जी 14 दीस कितें चलपाक मातशी चड चल्ली ती आनी तेजे उपरांत एक स्टार्ट केली तेन्ना तेणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली थंय तेंच्यांनी ऑलमोस्ट क्लीन चीट दिल्ली की हांगा तेजे आमी ते फ्लॅट बी चॅक केले म्हणून तेणी म्हटलां ते कांय मेळना तरी आमकां टायम आहा आनी इन्व्हेस्टिगेट करपाक म्हणून आनी सेम स्टेटमेंट तेंचे मागीर जेन्ना तेंचे कंक्लूड जाले तेन्ना आयले क्रायम ब्रांचीन एक्चुली म्हटलें ऑलमोस्ट आमी सगळे जे आरोप आसले ते पडताळून पयले आनी आमकां कांय मेळना म्हणून हांगासर एंड जाता म्हणून ते पण मुख्यमंत्र्यान त्याच दिसा सांजचो परत स्टेटमेंट केलें इन्व्हेस्टिगेशन सोंपना इन्क्वायरी चालू आहा फुडें चालू आहा एक वेळ ती फायल तटकळत उरपाची आसतली बरोबर टांगती तलवार आसपाक शकता पण हितून पुलिसेन येवन फक्त सांगलां आपले आमी ह्यो गजाली चॅक केल्यो त्यो गजाली तेका क्रॉस चॅकींग मेकॅनिझम सद्या ना कित्याक आरोप त्याच सरकाराचेर आहा आनी त्याच सरकाराचे ऑफिसर ते इन्व्हेस्टिगेट करतात कोण तरी इंडिपेंडंट दुसरे बॉडीन जर सांगलेल्यो ह्यो गजाली की बाबा ना तेंचे काय मिस्टेक ना जाल्यार तेका चड हे बसपाक क्रिडन्स येवपाचो सो तो प्रॉब्लेम जाला आतां हें सगळें जालें ताजे उपरांत पुजा नायकय कांय उलयलें ना ताका पयशे बियशे मेळ्ळे काय आनी डेडलायन दिल्ली न्ही ताका मेळ्ळें काय खबर ना पूण हांव डे वनच्यान हांव सांगता की ही केस जी आसा ही म्हणजे हे फ्रॉडूच लोक
हेंच्यांनी हे जे केला जॉब स्कॅम हे फ्रॉड लोकांनीच केला आणि हे आतां जे कोणाचें नांव सांगता पळय हेका प्रमोद कांय अर्थ ना. एका वर्सा पयलीं तुमी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जाल्ली, एका वर्सा उपरांत येवन तुमी सडनली परत मिडिया कडेन येता आनी परत सांगता हेका कांय अर्थ ना प्रमोद. आनी हांव जे सांगतलो पयलींच्यान की हेजी मनी ट्रेल जी सोदची पडटली म्हणून. आनी हांवें सांगलेलें तुज्या हितून डिस्कशनान की तुमच्या कडेन इकॉनॉमीक ऑफेन्सेस सारकी वेवस्था आसा, तुमी सोदून काडात कितें जालें ते वेवस्था. जाल्यार 2019 ते 2024 पुजा नायकाचे 8 कोटीचे वेव्हार पुलिसांक मेळटात, बरोबर. आतां हे मेळटात हाचे बँकेन, हेच्या गांवाच्या बँकेन आनी तेच्या भुरग्याच्या बँकेन. बरें, मनी पयशे खंय खंय स्पेंड केले तातूंतले थोडे हे मेळटा तांकां. 2 घरां बांदला, 1 हॉल बांदला आनी कितें तरी 5 काय 6 कितल्यो ऑलिशान गाडयो आसा बऱ्यापैकी. हे सगळ्यो गजाली मेळटा. जो फोन ते सांगताले की पुलिसां कडेन आसा म्हणून तो फोन त्याच्या घोवान केन्ना तरी कोणाक विकला हे आतां क्लियर जालें पुलिसांक. सो सी सगळे तेणी दावेचे केले. ज्या फ्लॅटाचो उल्लेख केलो तो फ्लॅट घर मालकान आनी कोणा तरी भुरग्यांक दिल्लो, तो केन्नाच गव्हर्मेंट ऑफिसान नाशिल्लो. तर तूं म्हणटा सो इच अँड एवरीचे प्रत्येक स्टेटमेंट तुजे फेक जाल्ले आसा. एक तरी खरें मॅच जावपाक जाय न्ही. तूं म्हणटा एमजीपी ऑफिसान कामाकूच ना केन्ना ते अशें भायर आयले आतां. सो तूं म्हणटा की पुलिसेचेर विश्वास दवरा म्हणून. पुलिस विश्वास दवरा न्ही. पुलिसांनी आतां जे पॉयंट वायज त्यांनी जे आरोप सांगलेले गोष्टी त्यो त्यांनी ते तुका क्रेडिबल दिसता. आता ताणें पुजान हा डॉक्युमेंट दिवचे पब्लीक करचे न्ही. पुलिसांचे विश्वास ना तुका कर पब्लीक न्ही. हे आपूण हे डॉक्युमेंट दिले, हे आपल्या व्हिडिओ आहा म्हणून सांगला त्यांनी सांगले आपल्या फोनात व्हिडिओ आसा म्हणून. कोणाक जर पयशे दिता तो व्हिडिओ काडलेले जाल्यार ते दिवपाक जाय तुवें. बरोबर. पुलिसांनी खोडून काडलेले आरोप तुवें आतां पब्लिकली येवन हे कर न्ही. हय, ते तुगेले डिस्प्यूट कर आनी सिद्ध कर. हांव इतल्याचेर थांबता. 2 म्हत्वाचे विशय आनी 2 अशे विशय म्हाका दिसता हाचेर गोंयभर चर्चा जाल्ल्या. अलायन्साचे उलयले आमी, पुजा नायकाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचे उलयले आनी कोण कोणाक स्पॉन्सरशीप दिता काय ना. इलेक्शनाचो सिजन, स्पॉन्सरशिपीचो सिजन. कोण कोणाक स्पॉन्सरशीप दिता, कोण घेता, कोण घेना, हाज्या विशीं प्रचंड चर्चा चालू आसा. ताजेरूय आमी उलयले. पूण जें कितें घडटा तें तुमचे दोळे मुखार आसा आनी ताजी विस्कटावणी आमी करत रावतले. आज इतलेंच. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद स्टुडंट, नमस्कार.